नमस्कार. विश्वकोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त विक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयचे कथालोकांतू हांव पुडवाजी लेखी जानपद काणी सांगता भांगराविंदोरो म्हणून. एक गांवांतू शरण म्हूण एक चेल्लो आशिल्लो. तागे ल्हानू एक श्रीमंत व्यापार जावन आशिल्लो. व्हड वेवहार ताका मस्त जना उद्योग दिवन आशिल्लो तो. एक पण ताका अनारोग्य जावन तो मरता. शरणाला अम्माक कसलें वेवहार ज्ञान ना. पुरा जनेतीक मोस करून कडेरी तिका एक सान घर मात्र व्हरता. ती एक 4-5 घरांत रांदप करून शरणा होड करता. शरण मात्र भारी बुदन चेल्लो. लायकून विद्या शिकता आनी चुरकू तो ताका प्रत्येकय वग्गी मना वता. तांची होड जातना अम्म तागेल्या सांगता, पळय चेडा, तुगे ल्हान एक बुदवंत श्रीमंत व्यापारी जावन आशिल्लो. कसकी आमकां सलगती आयली. तुगेल्यान तुय तसली बुदवंतकाय आसा. अन्नाल म्हणके जाता तूं आतां तशी अन्ना म्हणके एक व्यार करून 4 जनां उद्योग दिवचे म्हणके जावका. तशें देखून तूं कसो व्यार करता म्हूण तुमची आलोचना करी. आनी तुका व्यार करूंक सुरवे दुड्डू शेणै माम म्हूण एक मनीस आसा, तो जना तशीची रीण दिता. मागीर आमी ताका तें पावयल्यार जाल्लें. तूं शेणै मामाल्या वचून उलय म्हूण सांगता. शरण तशीची शेणै मामाल घरा येता. त्या दिसू शेणै मामू भारी कोपार आसा. हो दूर राबून पुरा पळयता. शेणै मामा लागीं दुड्डू ओरो आयिल्ले एक मनशाक शेणै माम जोर जोर भिश्टायतर आसा. हे 3 पण देवचे तुवें म्हगे लागीं रीण व्हरूंक. सुरवे 2 पण दिल्ल्याचे असल येना वाडीना. कसा खातीर तुका 3 पण दिवका हांवें? तुका व्यार करची बुदवंत काय येना. बुदन जालें जाल्यार तूं थंय आसा पळय एक मेल्लल विंदोरू तें घेवन व्यार करता आशिल्लो म्हूण सांगता. शरण तें आयकता. वय एक मेल्लल विंदोर घेवन व्यार कोर येतवे. हांव प्रयत्न करता म्हूण लेखता. आनी तो विंदोरू मेल्लल विंदोर काण तो एक पेपरा बांदून घेवन शेणै मामाल्या वचून सांगता, शेणै माम, हांव व्हरता हें, तूं बरोवन घे, हांव हाजेन व्यार करता म्हूण सांगता. शेणै मामाल खूब वचून ताका जोर हांस येता. व्हर म्हूण सांगता. शरण तें विंदोर घेवन वतना चिके दूर वतना ताका एक मनीस तागेले माजरा वट बसला. ताका एक आलोचना येता. तो त्या मनशाल्या वचून सांगता, मम्मा तुगेले माजराक ह्या विंदोरेक लायक खाण जाता न्हय, तूं घे हें म्हगे लागीं म्हूण सांगता. मामू जायता म्हणटा. तें विंदोर घेता आनी मेल्लल विंदरा कोण दोड दिता. तो वासरी वचून थोडो नेलकड्डलो हाडून दिता ताका. शरण तें नेलकड्डलो घरा व्हरता. ताका मीठ मिरसांगे पिट्टेनी घालून चंद करून भाजयता आनी सानी 4 पोटली करता. आनी एक तांबयांत उदक धरता. आनी जन पुरा रान्नांत राक्कूड हाडूं वता पळय, तांणी मागशी येवचे वाटेर वचून बसता. सांजवेळ सरी रान्नांत गेलेले जन पुरा राकडां भोर घेवन मागशी येताची. तेन्ना तांकां तान येवन आसता, भूक जावन आसता. हागेले पळय तर तांकां खुशी जाता. तान येवन बसताची, नेलकड्डलो घेवन खाताची, उदक पिताची आनी ताका थोडो दूड दिताची. आनी एक राकडां कुडकोय दिता. तांगेले भोऱ्यान दवरून एक राकूडय दिताची. हो घरा येता, राकूड पुरा ओट्टू करता आनी मेळ्ळेले दुडवान उपास वचून थोडो नेलकड्डलो हाडटा आनी उपास थोडी पुटली करता. हिरदिसूय तशी वता. तोची व्यारू तो करतर वता अशें आनी तागेल्या राकूडय ओट्टू जातर वता. कडेर एक दिसू तागेल्या ओट्टू जाल्ले राकडाचे 1-2 भोर करता आनी तो घरा वचून राकूडय विकता. ताका तर 2 नमुन्या व्यार करचें मन जालें. अशें नेलकड्डल्या व्यारूय करता, तशें राकूडय ओट्टू करतर वता. तो बुदवंत चेल्लो न्हय, तो लेखता. आनी 2 म्हयन्यान पावसाळ येता. त्या वेळेरी सुक्कल राकडाक जना अगत्य पडटा राकडाचे म्हणून तो ओट्टू करतर वता राकूड. मागीर पावसाळ येतना सुक्कल राकूड घेवन विकून वतना ताका लायक मोल मेळटा. अशी व्यार होड करून आतां कसो करता म्हळ्यार जन राकूड हाडलेलो राकूड ताका विकताची. तशें तो एक 4 जनां काम दिवचें म्हणकी जाता. तागेलो व्यार होड जाता. तेन्ना ताका एक दीस उडकास येता. हें व्यार सूर करूंक म्हाका शेणै मामान दिल्लें मेल्लें विंदोरू कारण न्हय, हांव ताका मातशें दिवका न्हय तें.
मेल्लल विंदूर कसो दिवचो म्हूण तो सांगू एक भांगरा विंदूर करता. तितलो अनुकूल जाल्ला ताका तो वचून तें घेवन शेणै मम्माल्या वता. शेणै मम्मा तुका नमस्कारू, तूं म्हाका त्या दीस सांगिल्लें निमिती हांव तुगेलें आशिल्लें एक विंदूर घेवन गेल्लो मेल्लो उडगास ससवें तुका. आज हांव तुका तें दितरच मागशी, तुगेले निमित्त म्हाका खूब उपकार जाल्लो म्हूण सांगता. शेणै मामात मानतार जाल्ला तर ताका उडगास करतना उडगास येता. ओ वय त्या दीस हो चल्ला इल्मेगे लागी तेन्ना हांव हांशिल्लो हो कसो करतलो तें म्हणलें केलें हो जाल्यार बरो बुदोवन चल्लो म्हणून ताका खुशी जावन तागेले फाटी परसून तुका बरें जावं रे देवा म्हणून आशिर्वाद दिवन सोडता. चिरडोवानो शरणात बुदवंतकाई पळयलें न्हू तुमी. नमस्कार. आनी एक वारान तूं नव काणी घेवन येता.